तेंच्यांनी कितलेशेच अशे कॉम्बिनेशन्स केल्ले आनी कोण कलाकार आशिल्ले न्ही तेंच्या तोंडाचेर एक ग्लो आशिल्लो म्हणजे हॅपीनेस. तुम्ही कितें करता न्ही तातूंत हॅपी आसपाक जाय. सुरवात जाली आनी तेजी सांगता आयज सांजचे 5 वरांचेर साखळी जाल्ली आसा. तेजी सगळी धुरा आनी सगळो हो कार्यक्रम घडोवन हाडपी आमचे लोकप्रिय नेते, सगळो दीस लोकां खातीर जनते खातीर काम करपी अशे माननीय सभापती रमेश तळकर सर यांचे हांव स्वागत करता. बिरसा मुंडाचें व्यक्तिमत्व जें आसा आमी आमच्या समोर हाडपाचें गरजेचें आनी त्यामुळे हांवें स्वता हो कार्यक्रम जो आसा भव्यदिव्य जावचो आनी ज्या कार्यक्रमांतल्यान गोंयच्या तरुणांमध्ये एक इन्स्पिरेशन मेळचें. बाबा कोण हो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडाचें व्यक्तिमत्व कितें, ताजे जिवनाचे पैलू कितें हें संबंद आमच्या लोकांक समोर कळचें. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमी थारायलें की हो कार्यक्रम जो आसा न्ही पत्रादेवी पासून काणकोण पर्यंत जातलो आनी सांजवेळाचेर सगळ्यांचे तुमकां सगळे सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले आनी तातूंतल्यान तुमकां बिरसा मुंडा कोण तें कळचें. आज आमी पयले आमी प्लॅन करता आसतना पत्रादेवी टू काणकोण पर्यंत 8000 बायक्स मोटरसायकल येतात. मोटरसायकलचे रायडर जे आसा ते रस्त्यार वतले, आज वतले फाल्यां बी सारकेच्यान नंतर सुरवात करता. आनी बाबा रे ताजे व्हिडिओज ताजे सगळे प्रकारचे जे फोटोज बाकी सगळे ते भायल्यान जातले ते कोणाक ना कोणाक तरी गोंयच्या खंयच्या ना खंयच्या मनशाक तरी खंयच्याय ग्रुपाच्या माध्यमांतून आसता आपणेच मेळटलेच. आनी त्यामुळे हो बिरसा मुंडा कोण